प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो 20 वोड 46 ते 54 पर्यंत। लूक chapter 1 verses 46 to 56। आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया। मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या देवा तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा। आपले चाकोरणेचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली। हय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका सुभागी म्हणटल्यो। म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें। सर्व बळिश्ट तो, पवित्र नांव ताचें। ताची भोक्ती करतल्यान पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया। आपल्या बावड्याची तो शक्ती दाखयता, काळजान गोर धरतल्यांक दुस्पटायता। पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता, हीण ओलक्यांक उंच उबारता। भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता, गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा। अब्रामाक आनी ताचे सृश्टी खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतरांचो आपले काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायेला आपल्या चाकराक शरणा घेतलो। मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली। प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन मोरी एक तुस गीत करता। आनी भाव भयणीनो हें जें गीत ओ जी उतरां जी मोरी उलयता ती केन्ना उलयता, जेन्ना ती एलिझाबेथाच्या घरा येता। ती आतां गर्भेस जाल्या, कित्याक ती आतां जेजूक आपल्या कुसव्यान घेवन आहा। आनी भाव भयणीनो हें केन्ना घडलें, केन्ना जेजू मोरयेच्या कुसव्यान म्हणजे तिणें कोमेस जालें ती गर्भेस जावपाक। आज बडो गाब्रिएल मोरयेशी येयल्लो नाजरेत गांवांत आनी तिका सांगलेलें की तूं जेजूची आवय जातली। तो एक व्हडतो देव आसतलो आनी ताजें राज सासणाच्या सासणाक आसतलें। आनी भाव भयणीनो मोरयेक खूब प्रश्न आसले। तिणें सगल्या प्रश्नांचे जबाब मेळ्ळ्या उपरांत मोरयेक सांगलेलें आज बडवे गाब्रिएलान की तिची बापूल भयण एलिझाबेथ 6 म्हयन्यान आहा आनी ती आतां जी वास्ती आहा ती आतां एका जाणटे पिरायेर आतां 6 म्हयन्यान गर्भेस आसा म्हणून। आनी भाव भयणीनो जेन्ना आंकवार मोरी हें उतर आयकता ती आतां आज पडवे गाब्रिएला कितें म्हणटा, ती म्हणटा हांव जावन आसा सरेस्पराची चाकोण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें। आनी जेजू तिच्या कुसव्यान जल्म घेता। आनी भाव भयणीनो आमी जाणो की जुवांचो 6 वोड 60 आनी 3 जेजू कितें म्हणटा थंयसर, तो म्हणटा म्हजें उतर आनी पवित्र आत्मो एक जावन आसा। द वर्ड एंड द स्पिरीट इज वन। म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजून तें उतर उलयलें, जेजू जें जावन आसा उतर, देवाचें उतर आंकवार मोरयेच्या कुसव्यान मास जालें। आतां थंयसर पवित्र आत्मो आसलो आनी आतां पवित्र आत्मो आंकवार मोरये उदेशीं आतां उलयता। आंकवार मोरये उदेशीं उलयता कित्याक जीं उतरां आतां ह्या आयच्या शिवर्तमानान आंकवार मोरये उलयली ती आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान उलयली। ती आपल्या मनांतलीं उतरां उलोवंक ना, ती आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्याचे शक्तीन उलयली। म्हणटच ती आतां ह्या 47 वडीन कितें म्हणटा, ती म्हणटा देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजें जीव मुरगोडटा। ती म्हणटा म्हजो आत्मो सरेस्पराक वाकाणटा, देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा। म्हणटच भाव भयणीनो जेजू जावन आसा आंकवार मोरयेचो सरवंडार। ज्या भाशेन आमकां एक एकल्याक सरवंडार जाय आनी ताचें नांव जेजू, तेच भाशेन आंकवार मोरयेक जेजू जो आपल्या कुसव्यान तिणें जल्म दिलो तो तिजो सरवंडार जालो। कसो भाव भयणीनो, कित्याक देवाक आमची सरवण करूंक जाय आसली जाल्यार ताका जाय आसली आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडूंक। जेजू ह्या संवसारान येता आनी आमच्या पासून मोडटा। आनी भाव भयणीनो
ज्या दिसा आमी जेजूचेर बावार दवरता, आमी जेजूक आमचो सोमी देवान सरवंडार मानता, त्या दिसा आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी सगळीं जी ह्या संवसारान येता, जल्म घेता, आमी पातकी गोंय येता. ज्या भाशेन मोरी आपल्या पाय आनी मायच्या उदेशी ती ह्या संवसारांत पातकी येयली, पूण पातक फकत दादल्या वरवीं वेता, बायलां वरवीं वचना. आनी आतां पवित्र आत्म्या उदेशी जेन्ना मोरयेन तो बावार्थाची उतरां उलयलीं आनी म्हणलें, जावं म्हजे समय तुज्या उतरा प्रमाणे, ती आतां गर्भेश जाली आनी जेजू तिच्या कुसव्यान जल्म जालो. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी शिवर्तमानाची नियाळ करता, ज्या भाशेन आंकवार मोरयेन म्हणलें, जावं तुजें सवें म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे, आयज आमी आतां देवा बरोबर आमी एकठांय बरोबरीन काम करया, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी काम करया. ज्या भाशेन आंकवार मोरयेन पवित्र आत्म्यान देवा बरोबर सांगात दिलो आनी जेजूक ह्या संवसारान हाडलो, तेच भाशेन भाव भयणीनो, आतां आमकां गरज सांगात दिवपाक पवित्र आत्म्याक. पवित्र आत्म्या आदारान आमच्यान आतां दुसऱ्यांक देवाचें उतर परगट करूंक जाता, दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान हाडूंक जाता. आनी कशे भाशेन आमच्यान करूंक जाता? जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देवान सरवंडार मानता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान उतर शिकोवंक जाता, आमचो संबंद देवाशी घट करूंक जाता. आनी आतां आमच्यान देवा बरोबर काम करून, पवित्र आत्म्या बरोबर काम करून आतां आमच्यान दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जाता, देवाचें उतर परगट करूंक. आनी तें परगट करपाक जाय आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन जेन्ना थोडे दीस आमकां नातालांक आसात, आमकां जाय ह्या नातालांच्या दिसा जेजूक एक कसली भेट दिवंक, कसलो एक गिफ्ट दिवंक, कसलो एक प्रेझेंट दिवंक. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिता, दुसऱ्यांक देवाच्या उतराची सजमणी दिता, आमी खरेपणी जेजूक व्हडली भेट, व्हडलो प्रेझेंट आमी दिता. हेंच करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया, फकत नातालांच्या दिसा न्हय, पूण सदांकाल दुसऱ्यांक आमच्या संबंदा वरवीं आमी उतर शिकोवन, आमी उतर पाडून दुसऱ्यांक शिकोवन, दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान हाडूंक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.